Hello friends, good morning and welcome back to my channel. So friends, आज next day, that is 21st April. ओके आणि आम्ही आता जस्ट उठल्या. ओके आयज मातशें लेट उठल्या आमी कित्याक काल फेस्त जाला सो मातशें टायर्डनेस जाल्लें आमकां. सो राती लेट न्हिदली सो टायर्ड जाल्ली सो ताका लागून हांवें म्हटलें कितें आयज मातशें लेट उठय कित्याक आयज कांय काम ना सो ताका लागून. ओके आनी अबे बाबा आहा हिंगासर आपणाची क्रेन घेवन येवता. बाबा यू वॉन्ट टू से हाय कुकील, यू वॉन्ट टू से हाय. तो बिझी आहा आपणाची क्रेन घेवन. ओके सो हांव आतां जस्ट ब्रश करून येयला बसलेले सो हांवें म्हटलें आयच्या दिसाचो ब्लॉग स्टार्ट करुया म्हण कित्याक मागीर म्हण जर मागीर ब्लॉग स्टार्ट करूंकच पावना. आनी वयर सोलां घालून येयला सुकोंक. ओके तेन्ना आनी कांय शूट करूंक नाय कित्याक भायर हें मोडलें वेट कित्याक भायर वत येयला सो हांवें म्हटलें कितें सोलां घालतलें म्हणजे ती सुकोवंक जाय न्हू नाजाल्यार पिड्यार जातली सो ताका लागून. तूं मोडटा बाबा ती पोती सो कालचें जेवण उरलेलें फेस्ताचें तें सगळें राती काय फ्रिजीन घालून दवरलेलें. ओके कित्याक भायर तेजो पिड्यार जायत बी म्हणून गरमेन सो तें आतां भायर काडटा गरम करता आनी पळोवया ब्रेकफास्ट करचें ना डायरेक्ट लंच करतले आमी. ओके सो या आतां वयता हांव सकयल. बाबा गेलो क्रेन हिंगासर उडयली आनी सकयल गेला दिसता तो. ओके सो टील देन आतां जेवण गरम करता आनी तुमकां लंच करता पळय तेन्ना मेळटा. ओके सी यू ऑल बाय. हॅलो फ्रेंड्स, सो आमी आतां जस्ट लंच केलें आमचें. ओके आनी हांव मातशें बसलेलें आनी तुमी म्हणटली हांव व्हडलो दुसरो टॉप घालून आतां दुसरें घातला काय म्हणून सो जेवतना म्हजें सोरपोतेल पडलें टॉपारूच सो ताका लागून चेंज केलां हांगाचें. आनी बाबाक कार्टून लावन दिला कसलें तरी सो हांव तें पळयतालें ताजेच बारी अशें कॉमेडी आहा तें. म्हाका खबर ना नांव कितें तें कित्याक नांव पळोवंक वचत न्हू जाल्यार तो मागीर रडटलो सो ताका लागून म्हटलें सो या मातशें ताजेर काडून पयलें आनी रोप सुकोवंक घालपाचो आसलो म्हाका सो तो घातलो बी रोप. आनी काल फेस्ताचो बरे ड्रेस आनी शर्ट बी धुवपाचें आहलें सो तें फुगोवंक घालून दवरल्या धुवना मागीर धुयतलें इवनींग टायम. ओके आनी काल फेरयेन गेल्ले आमी सो जायते शॉपिंग करून हाडलां हांवें. रोपाचें चडशें हाडलां जायते म्हळ्यार तितले जायते न्हू बट हाडलां. ओके सो तें हांवें तुमचे शेअर करूंक ना सो हांवें तो रोप हाडलो टॅग्स कितें आहलें तें काडलें तेजें बीन आनी सोमतें वॉशींग मशिनान धुवपाक उडयलें तें दवरूंक ना सो तें आतां जस्ट हांवें सुकोवंक घातलां भायर आनी येयलां आनी बसलां हिंगासर. आतां म्हाका मातशें करपाक जाय ब्लॉग्साचें एडिटींग. एक 2 व्लॉग तरी म्हाका आयज एडीट करून काडपाक जाय सो ताका लागून हांवें म्हटलें पयलें ब्लॉग्स एडीट करतलें म्हण. आनी ताच्या उपरांत म्हाका थोडेशें करूंक जाय पॅकींग. ओके आतां तुमी म्हणटले आमी पॅकींग करूंक खंय वयता कारण आमी जस्ट फॉर अ स्मॉल वेकेशनाक वयता हिंगासरूच गोंयांत लागींच. ओके जस्ट फॉर 2 days. ओके सो ताका लागून म्हाका थोडेशें पॅकींग करूंक जाय. म्हजो बाब आसा आंतोनीचो रूम. ओके सो तेन्ना पळय तें शूट करता शेअर करता तुमची ना पॅकिंगा टायमार आनी या हें सांगपाचें आसलें म्हाका तुमकां. आनी आतां व्लॉग्स एडीट करून काडटा फाटाफट आनी जेन्ना पॅकींग करता न्हू तेन्ना मेळटा तुमकां. ओके सो चलो. हॅलो फ्रेंड्स, गुड इवनींग. सो तुमकां आफ्टरनून मेळलें ताच्या उपरांत कांय शूटूच करूंक जाय आनी तुमकां सांगलें हांव पॅकींग करतलें म्हणून क्लोज करूंक ना आतां करतलें हांव. ओके आनी पळय बाबा हाय गे से हाय रे मस्त म्हणना हे हाय तो मस्ती करता तो. सो आतां न्हू फ्रेंड्स आमी वयतात हाला इगोर्जेन तेल घालपाक. सायबीणी आमी तेल घालूंक नासलें सायबीणी सो ताका लागून आमी तेल घालपाक वयता. हांव बाबा आनी आंतोनी वचपाचीं तिगाय जाणां आनी तिगासर हांव नाका शूट करून दिता जाल्यार हे लास्ट इयर दिवंक नासलें आमकां सो एक शूट करून दीत जाल्यार थोडोसो क्लीप काडटलें शेअर करतलें तुमचेशें. ओके आनी दुसरें म्हटल्यार सकाळ फेरी सामकी भरल्या दिसतली तुमकां. ओके सो आतां आमी वयता सकयल. फेरेन वयची ना आमी कित्याक काल गेल्ले न्हू फेरेन सकाळीं गेल्ले सांगे गेल्ले फेरेन वयची ना जस्ट तेल घालतली आनी येतली वयर. ओके सो या पयलीं तेल घालून येता आनी मागीर मेळटा तुमकां.
बाबाक दिया घालून. सो फ्रेंड्स आम्ही आता जस्ट घराकडे पावले आणि तेल बी घातले आम्ही. ओके. आणि फेरेन गेली जायते शॉपिंग करून हाडून खायचं आहे. जायते म्हणल्यार म्हाका स्लिपर्स आनी घेवंक जाले ते घेयले, थोडेशे क्लोथ्स घेयल्या आणि बाबाक म्हणटू टॉयज एज युजल. सो ते घेतले आनी आमकां काजनां मेळ्ळी तिका मावशी आनी. सो तिची भुरगीं बी ती आसली सो आमी मातशें रावली, मातशें भोंवली बीन आनी सॉफ्टी आयस्क्रीम खायली आमी बीन. आनी ताचे उपरांत मागीर आतां इपा जस्ट घरा कडेन 10 जाली रातची आनी इपा आतां जस्ट पावले आमी. ओके. सो आतां बाबा सकयल हेवता गाडी हाडल्या पळय तितून आनी हांव वयर येयला. जो तो रोप हाडला पळय तो धूम उडयता आनी म्हाका एक असो क्लीन करपाक जाय. क्लीन म्हणजे बाबान टॉयज उडयले ते सगळे घालता जाग्यार आनी फटाफट पयलें म्हणटा न्हांव वयता, फ्रेशन अप जाता आनी ताचे उपरांत पॅकिंगाक लागता कित्याक फाल्यां मॉर्निंग आमी भायर सरपाची. सो ताका लागून ओके. सो तो ब्लॉग म्हणटू सेपरेट येतलो, तुमकां कळटलें खंय वयता कितें तें. ओके. सो आतां फटाफट वयता आनी न्हांवून घेता पयलें, फ्रेशन अप जाता ताचे उपरांत मागीर पॅकिंगाक लागता. आख्खे बेड बी आख्खे मॅसी जाल्ले आयज बाबान केला. सो ते सारके जाग्यार घालता सगळें आनी रोप बी सुकलेले भितर हाडटा आनी दुसरो धुवन बी घालता आनी ताचे उपरांत पॅकिंगाक लागता तेन्ना शूट करता. ओके. सो मागीर मेळटा तुमकां. ओके. पॅकिंग करता पळय तेन्ना. बाय बाय. ही दोन बॅगां म्हणजे हितून आहा सगळें मॅडिसन बाबाचें ह्या धाकट्या बॅगान आनी तितून आमचो सगळें रोप घेतला, एक्स्ट्राच घेतला रोप बाबाचो बीन बिकॉज उदकान वसत बी जाल्यार मागीर सगळें वेळ जातलें ना. सो ताका लागून सो एक्स्ट्रा घेतला आनी बेडशीट्स बी घेतली हांवें ती आमची ती घाल्ली म्हाका यूज करपाक नाका बी म्हणून. ओके. सो ताका लागून ते इतले व्हडले जाला, व्हडले म्हणजे चड व्हडले ना ते चडूय ना ते तितून आनीकूय स्पेस आयची आनीक रोप पासून जाता आनी ते म्हणटू वयर दवरला ते म्हाजें जॅकेट फाल्यां घालपाक. ओके. आनी या रेडी. सो फ्रेंड्स म्हजें पॅकींग बीन सगळें करून जाता. एक्चुली ऑर्डर केल्ले ओके. शूट बी कांय करूंक नासलें हांवें. सो पॅकींग बी करून बॅग्स दवरले हांवें आनी या ऑल रेडी एंड सेट टू गो म्हणटा पळय तशें. आनी आमी डिनर बी केलो. ओके. आनी आतां हांवें न्हिदोंक वचपाची, त्या मॉर्निंग आमकां बेगीन उठोवंक जाय. सो ताका लागून. ओके. सो आयचो ब्लॉग हांव हिंगासर सेंड करता. इफ लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी फाल्यांचो आनी परवाचो व्हिडिओ मात मिस करनाका. ओके. सो या सी ऑल इन माय नेक्स्ट ब्लॉग. बाय बाय. गुड नायट.